Praise the Lord. Hallelujah. देवाक स्तुती, देवाक वाखाणणी. तो देव सदा काळ आमचे भितर आसा. ते देवाक घेवन आमी चलता. आमचे दर एका आमच्या जिवितान लेव्रामासा कांत्राबाझेत्रामाशो कुंत्रामासो लेग्रामासो कुत्रामासो क्लोंत्रामासा कात्रामाशो एजेंत्रामासा क्लांत्राबोशिकेत्रबोसेंत्रामाशोको egrezentlamasu kuntlamantrasteribi lekramasha kantramastu kloramase ilodramasa kantanmana kantramastu kleribese raba baba baba seklentramasha kantramasu rezentramashu kuntramazentramasa klentramase erekentro motro buseketla drazantana ketro mushuko aventurnuma kantana mekentana manaslu klentramaseke izendramashe alabra mama se legramashu kontramasse klentramasu zentramasu kotremizentrabushi. Oh hallelujah. Rebe bebe se klentramasu kontramashe ledramasa kantana mana kantramastu klerebe ezintramasha klentramazetramasu kontana manase Alegramazentramashu kutramazetramashu ledramasa kantana manase. Oh hallelujah. देवा तुका वाखाणटा ह्या दिसापासून ह्या वेळापासून तुज्या उतरांपासून तुजी उतरस आसणीक जिविताची जेका ती लाभतात तो आपले घर डोंगराचेर बांदता लेग्रामासे क्लेंद्रामासुको एजेंद्रामाशेकेंद्रामास्तोरे इजिंद्रामाशोक्लांद्रामासे इशेक्लेंद्रामादो एद्रोबांथ्रोसे एद्राबांथ्रोजेंद्रामासे तेचे भितर जिवीत आसा लोकरामा देतेना कांतेने मिनसे तेचे भितर जिवीत आसा लाग्रामांद्रजे तेचे भितर जिवीत आसा रामामामासे लाग्रामांद्रोस्ते क्लेत्रामाशो एजेंताना mana कोत्रमे से केतना मेकोतने में केत्रमुसे एलंद्री विजांद्रमशे क्लमांद्र से त्रोबोजेंद्रमसा Aledrimishi klendramasa klandramaso rababababasa o rabandana kandramastu klendramaso o rababababase सर्वेश्वराची उतर म्हजे भितर आसा रोबांथाना मानाका o legramasantramasu kontramase ledramashu kontramaso rabathendramastukli ezindramashe leramasu. Oh, thank you, Jesus. Edisapaso, deveapaso, legramaso kontana manaseki, izendramasha klandramastoro, izendramasan klandramase. देवा तुका वाखाणटा, देवा तुका दिन वाजता. लेब्रामा सो कोंत्रामासो. ओ रामामामासे रे बेबेसे क्लोक्रामासो क्लोंद्रामासो epitenike tromuste klentramaso rabababase lagramatros tetlementros totrebesa pepitono kataramaso kontanamanaste klantramastora izentlamasho kontramaste rabababase rab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 ase pepitono manakatanamasho kotanamana manakata rebebebebebebebeshe Logramaso contramaste रे बे धन्यवाद जीवित दितलो देव म्हजे भितर आसा श्वास दितलो देव म्हजे भितर आसा लेखरामास्तो क्लेंत्रामासो ओ जीवित आनी श्वास दितलो देव म्हजे सांगाताक रावता मेकोंथाना माना खातला मांत्रुस्ते पेपित्रामा साकांतला मांत्रुस्ते ते रेमी खांत्रबे सूत्रेमी जांत्राबाशो आग्लेंत्रामास्तो क्लेत्रामा सात्रे बेस्तांतला मात्रे पेपित्रेमे सांत्रामाशो कोत्रेमी जा ओ लेग्रामा साकांताना माना मानसे O rababababasa, o ledremese, o legramashekentremese. Oh hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. वयांच्या वेळार सर्वेस्वराचो उजवाड आमच्या सांगाताक आसता. त्या वेळार खेरीज भाशेन आमकां केन्नाच पडोवचो
वेळ येयना. कित्याक आमी सोमयाच्या उजवाडान चलता आनी हो उजवाड केन्नाच आमकां खाला आपटोंक दिना. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना आपटोंक दिना. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितान खेरीज भाशेन ज्या वेळार तो वेळ येता त्या वेळार खेरीज भाशेन आमी आमच्या जिवितान चलता. आमकां दिसता आतां आमकां कोण ना सांबाळटलो, आतां आमकां कोण ना आदार दितलो. सो देवाचो आत्मो आमकां आदार दिता, देवाचो आत्मो आमकां सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचें उतरच घेवया आनी तें उतर आमकां तशाच भाशेन सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर आयज आमकां अशे भाशेन शिकयता. कितें तर मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 सांडलेल्या मेंढराची ओपार. आनी थंय जेजू क्रिस्त अशा भाशेन दाखलो दिता. माथेवाचो 18वो अवेसूर आनी 10वी ओळ. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची देखून बेपरवा करूं नाकाय. ताचे दूत सर्गार आसतल्या म्हज्या बापाचे मुखामोग थांबानासतना पळोवंक आसा. म्हण हांव तुमकां सांगता, 12 तुमकां कितें दिसता? कोणा एकल्या मनशा लागीं 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिंडातली पेल्यान सरल्या तिका तो सोदूंक वचचो ना? आनी ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळया परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता म्हूण तुमी खरेंच सांगता. म्हूण तुमकां हांव खरेंच सांगता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो सरगार आसतल्या तुमच्या बापाक नाका. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो सरगार आसतल्या तुमच्या बापायक नाका. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळय, देवाचें उतर कितें सजमून जावंक सोदता तें. धावी लायन म्हणटा, पळयात, ह्या धाकटुल्यांतलो एकल्याची लेखून बेपरवा करूं नाकाय. ताचे दूत सर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोग थांबानासतना पळोवन आसा म्हूण हांव सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ही ओपार सांगता त्या वेळार धाकटुल्या भुरग्या लागसून तो सुरवात करता. आनी तो अशा भाशेन सांगता कितें तर धाकटुल्या भुरग्याची बेपरवा करूं नाकाय. प्रेज द लॉर्ड. धाकटुल्या भुरग्याची बेपरवा करूं नाकाय. कित्याक बेपरवा करूं नाकाय? ताचे दूत सर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोग थांबानासतना पळोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हय म्हणटा ताचे दूत धाकटुल्या भुरग्यांच्या सांगाताक ताचे दूत. प्रेज द लॉर्ड. परतून एक पावट सांगता, धाकटुल्या भुरग्या सांगाताक ताचे दूत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धाकटुल्या भुरग्या सांगाताक ताचे दूत. पळयात, जेजू क्रिस्त आनी कितें तरी सिक्रेट सांगता आनी तो सिक्रेट ह्या भाशेन सांगता, धाकटुल्या भुरग्या सांगाताक सर्गाच्या बापाचे दूत तेंच्या सांगाताक आसता. सर्गावेल्या बापायचे दूत तेंच्या सांगाताक आसता. सो धाकटुल्या भुरग्या तुमी बेपरवा करिनाका. एक जर स्टडी चुकीची आसली जाल्यार आमचे अख्खे
पिडकेच्यो पिडक्या नाश जाता. एक मिस्टेक. ती मिस्टेक कितें तर आमी आमच्या भुरग्यांका रॉंग टिचींग दिल्या जाल्यार ती भुरगीं रॉंग टिचींगेर वयता. तेंचे जे मनान जे रिगता ते रॉंग वयता. जायतीं जाणां आयज भुरग्यांक सत खबर ना. कित्याक तेंकां जे सत कळोंक जाय आसलें त्या वेळार तेंकां सत सांगलें ना. तेंकां ज्या वेळार सत जाय आसलें त्या वेळार तेंकां सत सादूंक मेळोंक ना. देखून आतां कितें जालां, जें तेंच्या मनान बसलां तेंकां दिसता तेंच सत ना, तें सत ना. पवित्र पुस्तक सांगता जर धाकटुल्या भुरग्याक आमी बेपरवा करता जाल्यार खूब आमकां अनुभवचें लागता. कित्याक जाणा त्या धाकटुल्या वरवीं जनरेशन तयार जाता, पिडक्योच्यो पिडक्यो तयार जाता, पिडक्योच्यो पिडक्यो देवा लागीं येता. पूण ह्यो जर धाकटुलो भुरगो जर ल्हान आसतना तूं वेगळो मेसेज तेच्या मनान घालताय जाल्यार, तूं वेगळी स्टडी तेच्या मनान घालताय जाल्यार, तूं वेगळें शिक्षण तेच्या मनान घालताय जाल्यार तो त्याच भाशेन शिकतलो जशें तूं तेका शिकयलाय. त्याच भाशेन शिकतलो. पळय देवाचें उतर आयज आमकां जें सांगता तें खूब म्हत्वाचें आसा. कितें सांगता, धाकटुले एकल्याची देखून बेपरवा करूं नाकाय. ताचे दूध सरकार आसतल्या म्हज्या बापाचे रुखामळ धामान आसतना पळोवन आसा. सो जो धाकटुलो भुरगो आसता, जो धाकटुल्या भुरग्याक आमी शिकयता तेच्या सांगाताक एंजल्स असतात आनी ते एंजल्स देवाचे रुखामळ पळोवन आसतात. म्हटल्यार ज्या वेळार तूं तेंकां रॉंग स्टडी दिताय त्या वेळार ते देवदूत पळयत आसतात कशा भाशेन हो भुरगो आतां रॉंग मार्गार वयता तो. आनी तेचे जबाबदारी तुजी आनी म्हजी स्टडी जावन आसा. जर आमी रॉंग जर भुरग्यांक शिकयता तर भुरगीं रॉंग जातात. आनी पळयात 12वी लायन कितें म्हणटा ते तुमकां कितें दिसता. जेजू म्हणटा कोणे एकल्या मनशा लागीं 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिंडातली पेल्यान जाल्ल्या तिका तो सोदूंक वचचो ना. पयलो जेजू क्रिस्त धाकटुल्या भुरग्या विशीं उलयता आनी आतां जेजू क्रिस्त ती धाकटुली भुरगीं वायट मार्गाचेर गेल्या उपरांत आपलें काम कितें तें सांगता. घडये ती 100 शेळयो आसतल्यो पूण ताच्यातली एक सांडत जाल्यार तो 99 जाणांका थंयच सांडटलो आनी तेका एकाक धाडटलो आनी एकाक सोदतलो. कित्याक जाणा ती एक मेंढरू 99 जाणां भाशेन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवा मुखार हर एक भुरगे आनी हर एक आत्मो इम्पॉर्टंट जावन आसा. आयज जर आमी पळयता जाल्यार देवा मुखार हर एक आत्मो इम्पॉर्टंट जावन आसा. बाबा आमच्या जिवितान जर आमी चिंतता जाल्यार आत्मे कितें जावन ना 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 आत्मे हे खूब इम्पॉर्टंट जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पण बायबल कितें म्हणटा, जेजूची शिकवण कितें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 19 म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञे भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेखून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यान भितर ल्हान म्हूण लेखतले. ल्हान म्हूण लेखतले. पळयात देवा मुखार ती 99 जाणांय इम्पॉर्टंट आसा आनी देवा मुखार तो एक जाणूय इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक 99 जाणांचे आत्मे तेका जाय आनी एकाचोय पासून आत्मो ना. पळयात जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 थंय आमकां क्लियर मेळटा देवाचो उद्देश, देवाचे पर्पज कितें आसा ते ह्या संवसारान आपल्या मनशाक धाडूंक
आनी क्लियर सत्माता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत संवसाराक ओपून दिलो. रिजन, तेचें कारण कित्याक ओपून दिला? ताचेर विश्वास ठेयतात त्या सगळ्यांचो नाश ना जावच्याक. ताचेर विश्वास ठेयतात त्या सगळ्यांचो नाश ना जावच्याक. ताचेर विश्वास ठेयतात त्या सगळ्यांचो नाश ना जावच्याक. तुम्ही म्हणटात ब्रदर आमी विश्वास ठेयला. ना 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 ना. विश्वास म्हणजे कितें? विश्वास खंयच्या वस्तून ठेवूंक जायना. विश्वास तुमकां खंयच्या वस्तूक पळोवन ठेवूंक जायना. विश्वास जावन आसा ना दिसत्या वस्तूचो पुरावो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. ना दिसतल्या वस्तूचो पुरावो. जी वस्तू हांवें पळोवंक ना तेचेर हांव विश्वास ठेयता, तो विश्वास जावन आसा. जी वस्तू हांव पळयता आनी मागीर विश्वास येता, तो विश्वास न्हू. बायबल कितें म्हणटा? ताचेर विश्वास दवरता. विश्वास म्हणजे कितें? खंयच्या वस्तूक पळोवन जर म्हाका देवाचो उगडास येता तर ह्याच्या परस लजेची वस्तू खंयची ना. खंयच्या वस्तूक पळोवन जर म्हाका जर देवाचो उगडास येता तेच्या परस लजेची वस्तू कांयच ना. कित्याक जाणा? देवाचो उगडास आनी देव सदांच म्हज्या भितर आसा. त्याचो उगडास आसा तेचे मनान जे विचार आसात ते केन्नाच लांब वचनात बाबा. 17वी लायन पळयात. कित्याक देवान पुताक संवसारांत धाडला. न्हय, देव बापाचे उद्देश आसा. कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला? कित्याक पुताक ह्या संवसारांत धाडला? कित्याक कारण? पयलें कारण आसा संवसाराचेर खास्तीचे फर्माण मारूंक न्हय. तूं हें करताय तें करताय तेच्या खातीर न्हू, पूण ताचे वरवीं. कोणा वरवीं? जेजू वरवीं. ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावच्याक. ताचे वरवीं, जेजू वरवीं संवसाराचें तारण जावच्याक. एकूच नांव आसा जें संवसाराचें तारण करूंक शकता, तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. Acts chapter 4 verse 12 म्हणटा आनी तेच्या भायर खंयचेच नांव ना स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर तेच्या नांवान सोडवून मेळटली अशें. 18वी लायन पळयत कितें म्हणटा? जो कोण ताचेर विश्वास ठेयता ताका खास्तीचे फर्माण ना. जो कोण ताचेर विश्वास ठेयता ताचेर खास्तीचे फर्माण ना. आमेन. पण फकत तुमकां विश्वास ठेवूंक जावो वस्तूचेर न्हू, जेजूचेर. जो कोण वस्तूचेर विश्वास दवरता पवित्र पुस्तक म्हणटा तो तसोच आसता. पूण जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो देवा भाशेन जाता. कितें म्हणटा? जो कोण ताचेर विश्वास ठेयता ताका खास्तीचें फर्माण ना. पूण जो कोण ताचेर विश्वास ठेयना ताचेर खास्तीचें फर्माण. आमेन. कित्याक इम्पॉर्टंट? कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवान भावात ठेवूंक ना. आमेन. सो पळय, आमी खंयच्या वस्तूक भावात ठेयल्यार आमकां तारण ना. क्लियर म्हणटा. कितें म्हणटा? कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवान भावात धरूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. परतून एक पावट वाचून दाखयता पळयात. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 18. जो कोण ताचेर विश्वास ठेयता ताका खास्तीचें फर्माण ना. पूण जो कोण ताचेर विश्वास ठेयना ताचेर खास्तीचें फर्माण आसा. इम्पॉर्टंट. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्या पुताच्या नावाचेर, खंय बरोवंक ना खंयच्या वस्तूचेर, नावाचेर इन हिज नेम, तेच्या नावाचेर भावात धरूंक ना. तेच्या नावाचेर भावात धरूंक जावो, खंयच्या वस्तूचेर भावाट ना. खंयच्या वस्तूचेर भावाट जाल्यार तुका तारण ना म्हणटा. नावाचेर भावाट दवरला तर तुका तारण आसा. आमेन. तेचें तारण तेच्या नांवान आसा. जो कोण तेचें नांव घेतलो म्हणटा तो साल्वार जातलो. आमेन. जो कोण ताचें नांव घेतलो तो साल्वार जातलो.
क्रिस्त पया देवाक नाका आसा एकूय भुरगे एमकोणाच्या वाटेन गेले. देवाक नाका आसा एकूय भुरगे सैतानाच्या चपक्यान बसलेले. देवाक नाका आसा एकूय भुरगे साशणाच्या साशणाक ते आगीन गेलेले. देवाक जाय सगळीं भुरगीं तेच्या राज्यान आसलेली, तेच्या राज्यान गेलेली, तेच्या राज्यान अनुभवलेली, तेच्या राज्यान कास्तीचे फर्माण आसा कास्तीचे फर्माण तेच एमकोण. नाश म्हटल्यार तेच एविल स्पिरीट. कास्तीचे फर्माण पळयात बाबा, टायम लागीं वायट येयला. मनशाचो पूत अर्द्या मळबाचेर येतलो. तुझे आनी म्हजे पासून आमेन. थँक्यू जीजस हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, तुझ्या उतरां पासून, तुझी उतरां साशणाच्या जिविताची जी ताका लाभतात, जी घेवन चलता, तो आपलें जिवीत